जेव्हा आज शर्वाणी वेताळा आज जे बाळगोपाळ तुझ्या पायाकडे जमलेले असतात, जेव्हा त्यांच्या आगा खाणार रक्तमासार भूत बाधा पिशाची बाधा करणी बाधा मान तू जे कितें वायट आहात त्या कारण तुझ्या पायाकडे देवर देवा आज हे आम्ही 50-60 वर्सां जाली हांगासर होमकुंड घालता, जेव्हा आज हे बाळक तुझ्या पायाकडे येतात आणि त्यांच्यानी भरघोस मतान आणि सुखी मतान जे तुझ्या हांगासर काम करतात ते तांकां बरे भाशेन यश दी देवा म्हाज्या आणि त्या भुरग्या बाळांक राख आणि सगळ्यांचे कल्याण कर आणि बरें कर देवा। हर हर महादेव। आज होळयेचो नवो दीस आयज आमची साळगांवची धुळवट साळगांवचो सगळ्यात व्हडलो एक उत्सव जाता। ह्या उत्सवाक आमचे होमखणूय आसता। सकाळी फुडें आमी गाराणें घालता आणि होमखण दाप सुरवात करता। 3:30 तिट्यारसून आमचे रोमट भायर सरता। पयलीं परत गाराणें घालून लक्ष्मी नारायणाक, मागीर ते ग्रामदेवतेक शर्वाणी गाराणें घालपाक वयता। थंयसर ढोल वाजोवप बी जाता। थंयच्यान धानवाड्या वयता आमी परोळेकराल्या घरा कडेन, थंयसर आमी थोडो ढोल वाजयतात आनी मागीर आमी वयता ग्रामदेवता बेताळाच्या देवळा कडेन। थंयसर होळयेचो नाल काडल्या उपरांत परत आमी राष्ट्रोळ्या कडेन येतात आनी राष्ट्रोळ्या कडसून त्या म्हणसर होमखण पेटलेले आसता आनी होमखणान धांवप सुरू जाता। ह्या होमखणान सगळ्या जाती धर्माचे लोक धांवतात, कांय पद पाळचें पडना आनी खूब श्रद्धास्थान आहा ह्या लोकांचें आनी गांवागांवचे शेजारचे गांवचे खूब लोक येतात। तुमी सगळ्यांक अपील करता ह्या होमखणाक तुमी येवचें आनी आमच्या सुखान आमच्या एन्जॉयमेंटान तुमी सहभागी जावचे। सांजच्या 10:30 रातीक होमखणान वचप सुरू जातलें। ह्या लागींच्या वाठारान हे खूब फेमस अशें होमखण आसा। त्या होमखणान वचपाचो तुमी लाभ घेवपाचो आनी नाल्यार तरी येवन पळोवपाचें होमखण हें साळगांवचें कशें आसता तें।